Shin ravoto lan mikain soloto soglan kam meutole surgijera lan burgi yami supuli somia jesu chamo kachi bringe kachi yami kertoli yakubai takamchi raja raja chibagili sasna kamiza toli bringe kachi yami kertoli yakubai takamchi Sangsara amin cietanan Divitan palamatanan Pala-pala rami sotteniam Sorgicera काळिस्तांचे मोखाचे रूपनेतांचे देवाचे वसल्यास काळजांत मेवतोले surgijera Lan burgi ami supuli Somia jesu chamo gachi Weekend tachi ami kertoli apubai takamchi Raja raja chibagili sasna kamiza toli bringe tachi yami kertoli
सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक हे आयचे आयताराचे मिसाचे भेटेन. आयची ही मिसाची भेट आमी भेटयता आसतना सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आयज आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतल्या आमच्या भावा भयणां पासत. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात मोतेस रुजाय रॉड्रिगीस, तशेंच सेरा वाज, आयोना रॉड्रिगीस. तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आमचे फिरगोजेन बावतिझम जातलो. रोविन सयम हाचो, सोफिया आनी रोहन हांचो पूत, तांचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज खेरीत भाशेन आमी आमचे फिरगोजेन येवकार दिता. आयज आमचो पातकूर आमच्या फिरगोजेन पावून चल्लेलो आसा. जी परिस्थिती आमची जाल्ली जावं कोवीड हाका लागून, ताका लागून मातसो उसरा आमचो पातकूर पावला. तर खेरीत भाशेन आमचो माये मोगाचो येवकार, खुशालकायेचो येवकार आमच्या पातकुराक फादर पिटर जुदस फेर्नांडीस, तो गांवान वास्कोचो, आनीक 2004 वर्साक ताचें ऑर्डिनेशन जाल्लें. हाचे पयलीं बिहार पुर्निया डायसीस हांगासर 12 वर्सां ताणें काम केलां. आनीक आतां आपल्या आवय बापायक खेरीत भाशेन सांगात दिवचे पासत जीं उतार पिरायेर पावल्लीं आसात, तांचे पासत आपल्या गांवघरांत थोड्या वर्सांक परतला. हांगासर गोंयां बाणावले तशेंच बेतालबाती जायतो बरो वावर केल्या उपरांत आतां आमचे फिरगोजेन चिखलेचे सान फ्रांसीस शावेराचे फिरगोजेन तो आयिल्लो आसा. खेरीत भाशेन माये मोगाचो येवकार आमच्या सगळ्या फिरगोजकारांच्या नांवान, जरूय आयज सगळीं फिरगोजकारां हांगासर नात, पूण तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमच्या पातकुराक फादर पिटर फेर्नांडीस हाका आमी माये मोगाचो येवकार दिता. आयची मिसाची भेट तो आमचे पासत भेटयतलो. खेरीत भाशेन ताचे पासत मागुया, ताच्या आवय बापाय पासत मागुया, ताचे भयणी पासत मागुया, जी मातशे पेरिगांत आसा तिचेय पासत मागुया, ताच्याय घोराब्या पासत देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी ओगीच रावन हे मिसाचे सुरवातेक देवा मुखार आमी दवरुया. सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया. 810 पेज नंबर 5. 810 पेज नंबर 5. देवा मुखार उगवण्याच्या आमची मोठ्या फावोना फावोर आसतना मुख्या मोठ्या देवारा कायजा केल्या. फावोर आसतना मुख्या मोठ्या देवारा कायजा केल्या. आनीक एकदां सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची भेटेंत आमी सगळीं बरोबर देवाची कृपा मागून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या 15व्या आयतारार आसाव. आयचो सेवा धर्माचो विशय बरे जमनीर वोपला ते हो मनीस पीक दिता. ही वोड वोप्याचे वोपारींतली काडला. बी केदें जावं सोपुल्ले वो वोड
ताचे भितर किल्लून येवपाची तांक आसा आनी ते वोगतोच जें बरें जमनीर पडटा तें किल्लून येता, वाडटा आनी पीक दिता. आमकां समजूंक देवाचें उतर एक बियांक सोर केलां. तें आमच्या काळजाचे बरे जमनीर पडटूच किल्लोता, वाडटा आनी पीक दिता. अशें आमी वोप्याचे म्हणगे जेजूचे गोवाय जाता. हे मिसाचे बेटेन आमच्या काळजाचे बरे जमनीर वोपलेले देवाच्या उतराचे बी किल्लून पीक दिवंक आमी बापाची कृपा मागुया. बाबा भयणीनो, हीच भावना मनान धरून आमी ह्या जिवितान उदीक आनी उदीक फोडवून जावंक आमचे जिवीत देवाक मानता तसले आमी करूंक जायते पावटी वावरूंक ना. आमी बरें बी जावंक ह्या संवसारांत फाटीं सरल्या, कुडीक आमी बरें वंपी जावंक कुडीक विसरल्या. तर ह्या वेळार आमचे चुकीचे त्याच देवा लागीं बोगसोणी मागून आमी सगळीं बरोबर या. हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांग वारमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सांका मागूंक आमी किरीत भाशेन सुरवातेक सांगला तांचे खातीर मागुया आनी सगळ्या आमच्या चिखलेच्या फिरगोसकारां खातीर आमी मागुया.
देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, वाट चुकतोल्यांक तुझ्या स्वताचोच वाट तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इजायस प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरोफ मोळबा तावन पडटा आनी बेश्टी थंय परतून चडनात, बोगोर वोपणाराक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवपाक, जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी किर्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना, बोगोर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शात्ती पावयता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें. परतून म्हणुया, थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें. प्रितुमेक तूं भेट दिवंक येताय, तिचेर ताचो पावस घालताय, सुपापणाक तिका सुफळ करताय, दाणो गोठो आमकां मेळोसो करच्याक देवाची न्हंय उपोट बरोवन व्हांवता. जबाब, थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें. अशी तूं करताय जमनीची तयारी, कसलोली शेतां तूं उदकान भरताय, जमीन एकसारकी सोपाट करताय, पावसाचे शिवान ती भिजत रावताय, तिच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जबाब, थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें. तुज्या बरेपणा वरसभर आमकां मेळटा फळ, तुजी पावलां पडटा थंय सगल्यांक जाता सुफळ पिकाळ. पडीत जमनीर पर्यान भरपूर मेळटा चोरो, दोंगर पर्वत आनंदान नेटवल्यात. जबाब, थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें. हिंडाच्या हिंड मैदानार वळांनी गोवाचो बाटाचो श्रृंगार, संतोसान उल्हासता गायता सगलो संवसार. जबाब, थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हे कालाचे कोश्ट आनी आमकां उगडापी करची आसा ती मोहिमा हाचे भितर कसलीच सोर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक देवाच्या भुरग्यांचे प्रोकासनेक आखी रोसना उतरेकून ओतरेकता. आपलो शेवट शाती पावूंक तिच्यान नजो जालें तें रोसनेचें कुशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलें. तोरी आसतना रोसनेक बोरवांचो आसा तो हो. देवाच्या भुरग्यांच्या मोहिमेंत स्वादीपणांत वांटो घेवचे पासत ती कुशणेपणाची बांदपासांतली सुटचीची आसा. आखी रोसना बालोंतेराच्या वायटांत आसलेल्या पोरी आजून पर्यान कोशोता म्हूण आमी जाणू. आनी रोसनाच न्हय, पूण आत्म्याची प्रथम फळां घेतली आमी आमचे कुडींतले सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिरगूंक आसा. देवाचें उतर हें उद्गार. Soles
बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू मातेवा पोरबोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दोरयाचे दोडीर वचून बसलो पूण लोकांचे इतले व्हड जोमे ताचे सोशी आयले की तो एका ओड्यात सोडून बसलो सगलो लोक दोडीर रावलो आनी ताणें तांकां वेपारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो ताणें म्हणलें पळयात कोण एकलो वंपी वंपूंक गेलो वंपताना थोडे बी वाटेर पडले आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें खेलें आनी दुसरें खोडपी जमनीर पडलें थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें पूण वत येतूच करपोलें आनी पारानात म्हणटूच सुकलें हेर बी कांट्या मोदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी तें चेपून दवरलें हेर बरे जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें एकाक 100 दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30 कान आसलेल्यांनी आयकुचें तेन्ना शिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें वेपारींनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय ताणें परतीपाड केलो कित्याक स्वर्गा राज्यांत गूढ ओळखूचें देणें तुमकां दिल्लें आसा तांकां हेरांक ना आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप बरोवन ओत्तेलें पूण ना ताका आसुल्लें पर्यंत ताचे कडलें देव काडून घेतलो देखून हांव वेपारींनी तांचे कडेन उलयतां कित्याक पळयोनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना न्हय म्हूण समजोनूय ना इजायसान अशें आदींच सांगुल्लें तें तांचे सवें पाडून येता आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना पळयोवन पळयोवन तुमकां दिसचें ना कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक कानांनी आयकना जावंक मनान समजना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलोना जावंक आनी तांकां बरी करिना जावंक ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात पूण नदर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलेले तुमचे कान बागी हांव तुमकां खरेंच सांगतां तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना देखून तुमी वोंपतल्याची वेपार समजून घेयात राजाचें उतर आयकतात आनी तें समजनात तो वाटेर वोंपलेल्या बिया सारको देंवचार येवन ताच्या काळजांत वोंपलेलें तें काडून व्हरता कोडपी जमनीर पडलेलें बी उतर आयकता आनी रोखडेंच तें उर्बेन मानून घेता तो मनीस पूण ताका आपणा भितर पाडनात आनी तो रोखडोच वेळ तीर उरता त्या उतराक लागून खास वो दुमारो येना फुडें ताचो विस्वास रोखडोच हालता कांट्यांनी वोपलेलें बी उतर आयकता तो मनीस पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्कायो भूल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना बरे जमनीर वोंपलेले तें उतर आयकता आनी समजता तो मनीस एकाक 100 दुसऱ्याक 60 तिसऱ्याक 30 सोम्याचें शुभ वर्तमान ये वाखाणी तुका क्रिस्ता
मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी साद्या काळाच्या 15व्या आयतारान भितर सरता आनी किरीत भाशेन आज आमकां देव आमी ह्या संवसारान बरे वोंपी जावंक आमकां आपयता. आमी जाणो ह्या दिसांनी पावस पडटा आनी सुकलेले जमनीर जेन्ना उदक पडटा तेन्ना कितेंय ना जाल्यार कितेंय किल्लोता. हे जमनींतलें कितेंय ना जाल्यार कितेंय उत्पन्न जाता आनी किरीत भाशेन आमी ही उत्पन्न जालेली सगळी हिरवी जमीन पळोवन खुशाल आमी जाता. आज आमी एका वोंप्याची खबर आयकता तेन्ना पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप आमी आयकलां आनी तातूंत आमकां अशीं उतरां मेळटात. जमीन शिंपतात आनी सुफोड करतात आनी किर्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बगोर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शाती पावयता. देवाचें उतर बाबा भयणीनो, हांवें म्हज्या जिवितान जायते फावटी सुफोड जाल्लें बू करून न्हय आमच्या धर्मान पूण क्रिस्ती धर्मान जायत्या आमच्या भावांनी हेच बायबलांतलीं उतरां आमकां सांगून दवरल्यात आनी हाची उदाहरणां जायते आमचे क्रिस्ती भाव आमकां ह्या संवसारान दितात ते आमकां मेळटात. देखीक आमच्या देशान आमचोच बापूय, आमी राष्ट्राचो बापूय महात्मा गांधी आमकां हें देवाचें उतर बायबलांतलें सांगून तो जेजूच्या दोंगरा वयलो शेरमाव सांगून आमकां तो शिडूक करता. आयचें दुसरें वाचप आमी बागयूंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें आयकता आनी थंय बागयूंत पावलू आमकां किरीत भाशेन देवाच्या रचनेक ओंत्रेकून ओंत्रेकतात आनी कशें ताचे विशीं आमकां उगडास करता. शेकी जेजू आमकां आज किरीत भाशेन आपल्या ह्या शुभ वर्तमानान मातेवाच्या 13व्या आवेसवरान 1 ते 23 वडीन आमकां किरीत भाशेन एका वपाराची वपार आमकां तो सांगता आनी हातूंत आमकां 3 भाशेन मनीस तो सांगता. पूण आज आमी ह्या 3 भाशेन बिया सारके जावचे आमकां गरज ना. आमी एक बी जे बरे जमनीर पडटा, जाका 100, जाका 60 आनी जाका 30 हे फळ दिता, ताचे वयर आमी नियाळ करुया. हो मनीस हे देवाचें उतर जे बी देवाच्या उतराक सूर करता ताका आमी आज नियाळ करता. हे बी जेन्ना हो मनीस आपल्या काळजान घेता तेन्ना किरीत भाशेन ह्या देवाच्या उतराक तो शांतपणी आनी सगळे चतुरायेन हें देवाचें उतर मानून घेता. इतलेंच न्हय, सगळे जागृतायेन हें देवाचें उतर तो आयकता. आपले सगळे जिणेंत, आपल्या सगळ्या भावनांत तो देवाचें उतर आपले कशे तरेन जिवचें आनी कशे तरेन हें देवाचें हो वोंपी आपल्याक दिता ताचे वयर तो नियाळटा. दुसरे सुवातेर हे देवाचें उतर आपले सवें रोपलां, आपल्या काळजांत रोपलां, ताचो फोड आपल्यान कसो दिवचो तो दाखोड करता. एकाक 100, एकाक 60, एकाक 30 हे दिवचें तो दाखोड करता. जेन्ना देवाचें उतर ताच्या जिवितान येता तेन्ना अदीक आनी अदीक फोडवूंच जावंक ताका मेळटा. Because God's word is like a sharp-edged razor. It pierces through and through अशें आमी म्हणटा. देवाचें उतर ना कसलो इनाम, कसलो ना कसलो प्रयत्न, कसले ना कसले फळ दिवंक वावुरता. फकत ह्या देवाच्या उतराक आमी सोयीक दिवंक गरज. बाबा भयणीनो, आज आमकां जेजू 3 तरे बियाची खबर सांगता.
पयले बी गोडेक बेश्टे वाटेर जमनीर पडटा आनी तुय खोळ वत येवन करपून तें वेता. असले आमचे मोदें गोडेक जायते आमी मनीस आसत. आमी देवाचें उतर बरे तरेन घेता, सगळे उमेदीन आमी घेता, पूण संवसाराच्यो दास्त्यो, संवसाराच्यो राटावडी, संवसाराच्यो आमकां हेर वस्तू जायते पावटी आमकां गोडेक हे बी अदीक आनी अदीक फळ दिवंक आमकां आदार दिना. दुसरे सुवातेर बी कांट्यांनी पडटा. जेन्ना हे कांट्या ते जमनीर पडटा थंय कांटे ताका चेपून दामून दवरतात आनी किरीत भाशेन ह्या बियांक अदीक आनी अदीक गोडेक फळ दिवंक आदार दिनात. आमचे जिवितान अशें कितें जाता, देखीक आमची भुरगीं आमचे ह्या दिसांनी आयलेल्यो वस्तू आमकां गोडेक सगळ्या ह्या संवसारान गूल करून दवरतात. आमचे प्रश्न, आमची भिरांत, आमचे येतात ते आटे विटे, आमची तरणाटी आपल्या जिवितान जे जे तांणी शिकप करूंक जाय, जे ज्यो परिक्षा तांणी ह्या संवसारान आपल्या शिकपा उद्देशीन दिवंक जाय, जे जे निकाल तांकां मेळूंक जाय, जे ज्यो नोकऱ्यो तांणी ह्या संवसारान घेवंक जाय, हाचे वयर नियाळ करतना सगळे हे देवाचें उतर जायते पावटी दामून कांट्यांनी बाबा भयणीनो फावो तो फोड दिवंक पावनात. बागून पावलो तिमोथाक आपले दुसरे चिटीन दुसऱ्या आवेस्वरान 15वे वळीन अशें सांगता, तूं तुजो प्रयत्न करीत राव, देवा मुखार हें तूं विसरो नाकाय. कित्याक जेन्ना तूं तुजे प्रयत्न बरे तरेन करता तेन्ना देवा मुखार अदीक आनी अदीक तूं फोडवून जातलोय. आमच्या जिवितान जें देवान आमकां उतर दिलां तें बरे तरेन आमच्या जिवितान आमी मानून घेता तेन्ना बरे तरेन हे आमी देवाच्या उतराक नियाळटा तेन्ना बरे तरेन हे देवाचें उतर आमकां कितें करूंक दिसपोटी आमकां हुस्कायता, कितें करूंक आमकां दिसपोटी आमच्या मनान जागयता तेन्ना आमी अदीक फोड आनी फोडवून ह्या संवसारान जावंक पावता. आज बाबा भयणीनो आमकां दर दिसाक हो देव ह्या देवाच्या उतरा सारकी आमी जावंक एक बरें बी जावंक आमकां उलो मारता. इतलेंच न्हय, आमी बरें वोंपी जावंक जेजू फाटल्यान ताची पाटलावदारां कशी आमकां तो देव उलो मारता. फुडेक आमच्या जिवितान आमी जायते पावटी सोयेक मेळटा तेन्ना हे सोयेक घोडेक आमी विसरता. आमकां जायते पावटी दुसऱ्या सोवें हे देवाचें बी वोपूंक जायते आमकां सोयेक मेळटात. हे सोयेगाचो बरो फायदो काडूंक घोडेक आमी फाटीं सरता. घोडेक आमचे संवसाराचे वस्तू, आमचे उस्के, आमचे हेर राटावडी घोडेक आमकां फाटीं दवरतात. आज परतून आमकां होच जेजू उगडास करतात. तुमी मोशी पाटलावदारां, तुमी जावन आसात म्हजे ह्या संवसारांत बरे वोंपतेले, ह्या संवसारांत बरे वोंपपी. हांव तुमकां ह्या संवसारांत धाडटां. तुमी म्हाका फकत सोम्या म्हणून ह्या संवसारांत जिवचें न्हय, पूण बरे वोंपपी कशें जावन बरीं फळां तुमी ह्या संवसारांत दिवंक वावुरचीं. तेन्नाच की तुमी एकाक 100, तेन्नाच की एकाक 60, तेन्नाच की एकाक 30 तुमी दिवंक पावतलीं. हेच आमचें सवें जावंक आज किरीत भाशेन आमकां सगल्यांक ह्या दास्तीन जियेतल्या, आमकां सगल्यांक ह्या भिरांतीन जियेतल्या संवसारांत, आमकां सगल्यांक ह्या उस्क्यान भरलेल्या संवसारांत हीच कृपा मागून घेया. उदीक आनी उदीक आमी फोडवूंच जावं, उदीक आनी उदीक बरे वोंप्यान जावं, उदीक आनी उदीक आमी बरे ह्या संवसारांत फळां दितात तसलीं बियां जावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी हे वेळार सगळीं आमी आमचो बावाट उच्चारून किरीत भाशेन म्हणुया. सत मानता देवा, सूर पदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं सामावलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोस पिलाताकाल ताणें कूस सुसले, ताका कुसार सोडलो,
तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदेन येवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सूर पुदविदार देवबापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित आत्म्या कातोलीक पवित सुबीक भक्तांचो एकतार पातक्यांचे भोगसुणी कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. बाबा भयणीनो बरी फळां आमी दिवंक आनी बरे वोंपी आमी जावंक आमकां देवाची गरज. तर हे वेळार आमची थोडी मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराक आपले जिविताक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या काल आसलेल्या पुजेक काळजान देवाच्या उतराचो मोग उत्पन्न करूंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. आमचे सहकारी राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पुजे पासत बऱ्यो निर्णय घेवंक बापा लागीं तांकां देवीक जाणवाय मागुया. दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. आमी बावार्थ्यांनी आनी सगळ्यांक आडकोडी मदें देवाच्या उतराक वाडोवन आनी ताजी पीक दिवंक वावरूंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. कोविड-19 हे मोनादीक पिडेक आमकां एक करीत सोयीक आमी देवाच्या उतराची बरी फळां दिवंक जेजूक आमी गोवाय जावंक हो सोयीक आमी इबाडिना जावंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. भू सुर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यांत. आमच्यो गरजो पोट आमकां सायबा ह्या संवसारांत जियेतना अदीक आनी अदीक फडवंत करूंक तूं ह्या मागण्या वरवीं आदार दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भेटून ह्या वेळार गीत घेवया C15 पेज नंबर 34 C15. देवा उतर आमी घेतला ताकाय आमी जागात दिला जबाब जावपी जिविताचो मोगान केले भेटोलेचो बापा तुजे उतर माता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुजे उतर माता मोगान तुका जिवीत भोगता. मोशा बाबा भयणीनो हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावांक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्पोरा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दोयाल दीस घाल आनी आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी.
या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सवेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेताव, भोंवताव आनी आसाव. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगताव. बोगो सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवोवन केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अवजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासनीक कोराराचे हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी सोडटा, तुझे पुनर्जीवन आमी पोरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनू शिवोनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे पोर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती बागयोन दोन दुता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना ह्या संवसारांत उदीक फोडवून आमी जावंक ह्या संवसारांत बरे वोवपी आमी जावंक आज आमी शुभ वर्तमानान देवाच्या उतरा वरवीं आयकलां हे देवाचें उतर आमच्या काळजांतान दुसऱ्यांक आमी फोडवंत जावंक त्याच जेजून आमकां उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत आपलें राज विस्तारूंक आपयल्यांत तर खतखत्यान शिसून शिकयलेले मागणे सगळीं बरोबर आमी म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतर एकता उतर आमकां तुजी उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या सूं तुमचे सव्या सूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकले आमी सुभागी म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमण्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान
हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शगना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया D43 पेज नंबर 71 D43 पेज नंबर 71. Totlik zosze sane, dosze ami tuka ci goros, Jesus ornara. Totlik zosze sane, dosze ami tuka, nera mucha chico. Salam tus mudar kalsan pawo tukam chigoro Jesus ornara tuklik zoshe sane doshe ami tukam chigoro Jesus ornara tuklik zoshe sane doshe ami tukam. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पंदराव्या सातोळ्यांत आमी भितर सरता. ह्या सुमानांत आमची मिसां सदांच 7 वाजता सकाळीं डेली मास लायव्ह स्ट्रीम जातलें. तशेंच सांजेर 7:15 वाजता एडोरेशन सोमार, बुधवार आनी शुक्रार, मंडे, वेनसडे, फ्रायडे एडोरेशन जातलें. तातूंत आमी भाग घेवया. ही गरजो उक्त्यो करपा विशीं तुमचें मत हांवें मागलेलें आनी तुमी जायते जाणांनी आपल्यो मेसेजीस धाडल्यात. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं, कित्याक तुमची सुचोवणी तुमी दिल्या देखून. आनी ह्यो सगल्यो सुचोवणी घेतल्या उपरांत कळोवंक सोदता की आमची फिरगोज, आमची चिखलेची इगोर्ज सद्याक आतां उक्ती जावची ना. आमचे भोंवतणी केसीस वाडत आसात. वास्को आनिकूय मरणां जाल्यात. सद्याक 12 मरणां आमच्या गोंयांत जाल्यात. मागुया केरीत भाशेन आमी सगळीं सुरक्षीत आसूंक आनी जितलेय उपाय घेवंक जाय आमी ते आमी सगळे उपाय घेवया. आमी आमच्या लोकां पासत मागताले चिखलेची जी कोण बरी ना जावन हॉस्पिटलान आसतलीं चडशीं जाणां परतून पावल्यांत बरी जावन रिकवर्ड. देवाक आर्गां दिवया ही रिकवरी तांची जाल्या देखून. आमचो एक भाव आजून पासून पेरिगांत आसा, ताचे पासत आमी मागत आसा. आनिकूय ताचे पासत मागुया आनी तो बरो जावंक आमी मागता आसतना आमी आनीक केसीस वाडूय जावंक आमकां आदार मागुया. आमच्या चिखलेच्या गांवांत सद्याक आसात त्यो केसीस ताच्याहून चड आसात.
आमकां घडये सगळी खबर मेळो ना. सरकारूय आमच्या गांवचे आजून पासून कांयच सांगो ना, कांय परवा ना. पूण आमच्या गांवांत आसात केसीस, तांचे पासत मागुया आमकां सगल्यांक हातूंतले निवार म्हूण. आनीक एक पावटी उगडास करता, बेश्टेंच भायर सरचे न्हू आमी, गरज तेन्नाच भायर सरया. आनीक जे उपाय आमी घेवपाक जाय, जावं सॅनिटायज करपाक, मास्क घालपाक, सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करपाक, हें आमी सगळें करुया. मागण्यांत आमी घट रावया. आयज मीस जाल्या उपरांत आमी ह्या मागण्यांत परतून भाग घेतले. एक धाकटेंशें सांत सेबास्तियावांचे मजतीन आमी आयज मागतले. तातूंतय तुमी मीस जाल्या उपरांत भाग घेवचो. भाव भयणीनो, आमच्या गोंयांत जायते डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स भितर सरलेले आसात आनी तांचेर आमी आमचो निशेध मारीत आसा. आमच्यान घडये भायर वचून प्रोटेस्ट करूंक जायना. पूण खेरीत भाशेन तुमचे लागीं मागलेले इमेल्स धाडच्यो तुमच्यो जांकां जांकां लागतात. बो करून आमचे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांकां आमी धाडचे. आनी तुमचे मदल्या जायत्या जाणांनी धाडल्यात. आनीक एक धाकटीशी अपडेट, EIA 2020 हाचे विशीं आमी जाणाव ते पब्लीक हियरींग जे करपाचे आसले ते पोस्टपोन केल्ले आसा ऑगस्ट 11 पासून. तशेंच नावशी मारिना हाचे विशीं आमी इमेल्स धाडलेल्यो आसात. आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांणी तांची नोंद घेतल्या. दे हॅव टेकन नोट ऑफ इट. आनीक तुमच्या मदल्या थोड्यांक घडये परतून रिप्लाय बीन आयल्यात. जाल्यार ते रिप्लाय आयल्यात ते तुमकां भिवपाचें न्हय, ते खुशाल जावपाचें. कित्याक तांणी तुमच्या ऑब्जेक्शनाचो नोट घेतला. आनीक मुखार एक्शन कितें जातलें तें सद्याक खबर ना. आनीकूय जायत्यो इमेल्स धाडच्यो तुमी सगल्यांनी. जरी तर आमी हे भाशेन इमेल्स धाडून आमचें मन खोडयलें जाल्यार सरकाराक जायत्यो नाका जाल्ल्यो वस्तू भितर काडल्यात त्यो फाटीं घेवच्यो पडटल्यो. तशेंच डबल ट्रॅकींग वास्को हॉस्पेट सावथ वेस्टर्न रेल्वे डबल ट्रॅकींग करपाची जो प्रकल्प आयिल्लो आसा, भोव करून कोळशाक लागून वास्कोतावन हो कोळसो कर्नाटकान व्हरपाक, जाल्यार हाचे विशीं आमी आमचो निशेध मारूंकूच जाय. जे सावथ वेस्टर्न रेल्वे हाच्या वाठाराची भाव भयणां आसात ती ताचेर निशेध मारतात, जाल्यार आमी मारपाकूच जाय. आमच्याय गांवांतल्यान ही रेल्वे वेता डबल ट्रॅकींग जावन. आनी जायतें वायट जावपाचें आसा. भोव करून आमचें हेल्थ, जो कोळसो वेता तो कर्नाटकान वेता, थंयच्यो फॅक्टरी एके भाशेन थंयचें इंडस्ट्रियलायजेशन वाडोवपाक. पूण डस्ट पोल्युशन, कोल पोल्युशन जें जाता तें आमकां म्हारग पडटलें, भोव करून गोंयकारांक. जाल्यार हाचे विशीं आमी आमचो निशेध पाठोवया. आमची चिखलेची विलेज पंचायत, फर्स्ट विलेज पंचायत ऑफिशियली आपलें ऑब्जेक्शन हे डबल ट्रॅकींग आनी नावशी मारिना हाचेर ऑब्जेक्शन घालपाक. खेरीत भाशेन आमी तांकां शाबासकी दिता, आमच्या सरपंचाक आनी ताचे टिमीक. हो बोल्ड डिसिजन तांणी घेतलो देखून दुसऱ्याय पंचायतींनी आमच्या हे पंचायतीची देख घेवची अशें आमचें मागणें. पावस जायतो पडटा ह्या दिसांनी आनी तुमी जायत्या जाणांनी शेतां रोयिल्लीं आसात, जाल्यार मागुया देवा कडेन फावो तितलोच पावस आमकां दी आनी आमचीं शेतां पिड्ड्यार जायना जावपाक. आनी आमचीं शेतां भाटां आमी नव्यान कामायज करपाक हो एक सोयेक घेवया. आनीक आमच्या शेतां भाटांत हात घालुया, रोवया आनीक आमकांच जें पसण जाय तें आमी तयार करुया. निमणो आशिर्वाद घेवंक बी रावया. निमणो आशिर्वाद दिवचे नादी पयले सुवातेर देवाक दिनवासता, तशेंच बिस्व साहेबाक दिनवासता तुमचे फिरगोशीन म्हाका नोमियार केलो देखून किरीत म्हजे दिनवास फादर बॉलमॅक्स आनी म्हाका बरो येवकार दिलो. आज घडये फुलांचो तुरो दिवंक ना, पूण पयलेच दिसा हांव तुमचे फिरगोशींत आयलो तेन्ना फुलांचो तुरो दिवन मुखल्या दारांतल्यान म्हाका ताणें येवकार दिलो PPCच्या वांगड्या बरोबर. तशेंच दिनवास तुमकां सगल्यांक. तुमी खरेंच ह्या फिरगोचेंत आसात मागण्या उद्देशी. ह्या दिसांनी लॉकडावन आसा म्हणटच मागण्या उद्देशी तुमचे पासत आमी मागतले आनी जे म्हजे लागीं जाता ती तुमची सेवा करूंक आमी सदांच तयार आसतले म्हूण तुमकां आमी आश्वासन दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक.
आमेन. सुन्यात उदीक फोडवून जातात तसली बियां आमी जावंक उदीक आमी वोंपी बरे जावंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गीत घेवया F16 पेज नंबर 93. F16 पेज नंबर 93. सोपली क्रिस्ता शांतीन घराचोल्या स्वर्गी कृपा आमचेर देवली देवा तारका आतां निवया देवा तारका आतां निवया स्वर्गी जेवणाक तुमच्यान बाकी दोनया देवा सोट पडवेदार आनी काकूचारा देवा तुज्या आख्खे रोचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालायन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतावतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.